काणयेचें नांव बंद. काणयेकार तशेंच प्रस्तुती वल्ली कॉड्रस. बंद जशें शब्द सांगता एका रितीचें कुर्डेपण. जो एक मनीस आपल्या जिणेंत आपलेच लागीं आसून आपणासोच इतलोय निस्वार्थी मापान मोग करतल्याचो खरो मोग समजोवंक शकनासल्या एका साहित्यीक समजावंक प्रयत्न करन जैत जोडिल्ल्या एका चलयेच्या जिणयेचेर गुंतली काणी. प्रस्तावनांत ही उतरां 10 अक्षरांनी बरयल्लीं. बंद असलीच काणी. जो रानांत रुखामोदें जियेवनूय रूख म्हळ्यार कितें म्हणलें नेणा जाल्ल्या गिन्यान वांटूंक उबो जावन कुद्दुरितेपण भोगतल्या साहित्यीक शिक्षकाची. कांय 20-25 वर्सां आदली ही काणी एका अस्वाभावीक पूण धैर्यवंत चेडवाची, जी सतान नितीन जियोंक आशिल्ली. आपलें सोबीत चिंतप घेवन ह्या क्रूर संवसाराक आनी ताच्या खराळ चिंतपाचेर आरसो दवरूंक प्रामाणीक प्रयत्न केल्ल्या एका चलयेची काणी आज ह्या बुकार तिका समर्पीत. बुकाचें उक्तावण जातस लेखकाची 2 उतरां उसारिल्ल्या म्हज्या उतरांक ताळयो सयत पडिल्ल्यो. पत्र समाजेचो दोळो तर साहित्य मत. आजून उडास आसा म्हाका साहित्य शिकोवच्या पयल्या क्लासीन सुरवात केल्ल्या म्हज्या उतरांचो. सर, मत न्हय दिश्ट. म्हाका पाटी जावप दिवन तिदवण केल्या त्या विद्रूप चेडवाचो कर्कश आवाज म्हाका कित्याक गी चाबुकेचे मार दिताले. मत रातली दिश्ट 3 कासांकय उपकाराक पडनासची. हांवें तेच प्रकार जाप दिली. पयलेच क्लासींत हो अपमान म्हाका नाका आसलो. तें तोंड काळें करीत आपलेच तकी हांसून ओगेच रावलें. कामाचे सोदनेर मायानगरेक पावल्या म्हाका काम जाय आसलें. ते सारकें शिकप जावं अनुभव जावं ते वेळी म्हाका नातलो. हव्यासाक लागून कांय थोडें बरयलें. जावं तें मौलमापाचे नदरेन पळयल्यार कांय 3 कासांचें म्हूण म्हाका केन्नाच भोगनातलें. हां, वय कांय थोड्या बरपांनी इनामां जोडिल्लीं. पत्रांनी तस्वीर छापिल्ली. गांवार वळखीचो जालो. इतल्यांतच पोट भरताय रे. ओंठार मिश्यो फुटल्यो तरी तकलेर जबाबदारीचें वजें म्हणलें ना. कितलो तें भाव बापायच्या गुस्त्यार जियेतालो रे. जिविताचें मौल्यमाप मनशान कामावचें दुडवान मेस्तच्या समाजीक कितें पडोवन गेलां खंयचें नैतीक आनी खंयचें अनैतीक. वार्जी करूंक म्हजे लागीं कितेंच नातलें. दिसभर काम करन सांजेर 1 ग्लास सोरो पियेतस सदांय आनाचे पुरपुरे तडवंक जायनासता मायन आपल्या हाताचींच कांगणां आडाव घालन थोडो दुडू दिवन म्हळें, आळे पुता, आनाक सूख समजनाका. ताका तुजेर आसच्या फिकिरेंत हें सर तो तुका सांगता. तो रीत चुकला जावेत पूण नीत चुकोवना पुता. तूं हे पयशे घे आनी तुजो फुडार तूंच सोदून बरो जावन ये. तेन्ना तुजी कांगणां सोडय. मुंबयंत आमच्या विल्फीची आंगड आसा आनी ताचीच म्हणली एक ल्हान कोठरी आसा खंय. तूं काय तो त्या कोठरेन रावयतलो, भिनाका. अशें मायानगरीक 1000 सपनां घेवन देंवतल्या लाखो लोकां पायकेंत हांवूय एकलो. कांय संतान कुटुंबाचो न्हय तरी आमच्याच गांवचो वेलपी प्रायंत म्हज्याकी कांय 5-6 वर्सां व्हड पूण हांबाकी न्हय. भियेनाका रे. तुका काम मेळ्ळार आसा आनी कोणाक मेळचें. धैर्य घे. कसलीय गरज पडली तर हांव आसां. विल्फीचीं धैर्याचीं उतरां म्हज्या कुस्कोनवेच्या मोतीक नवें त्राण दिवंक सोंकलीं. देखून सदांय दिसाळीं घेवन खंयसर कामाचो अवकाश आसा म्हणलें सोदूंक पडलो. सर्तांवांनी म्हाका अनुभव ना. देखून काम दिवंक जायना म्हूण तोंडार सांगलें तर थोड्यांनी म्हाका फकत कमिशनाचें सेल्समॅनाचें काम करूंक सलाह दिली. पुर्तोनोगड आसच्याक एक सूत कांय इल्लो मान दंपोवंक शकता म्हणलें चिंतेन हें काम करया म्हणली आलोचन करता आसतना एका जायराताचेर संगीत भास साहित्य शिकोवच्या टिचरांची गरज आसा म्हणलें वाचून भोव आतुरी जालो. संवसारांत जायती विद्या आसा जी शिकून समजून घेविता. पूण साहित्य एक देण जी त्या त्या व्यक्तीच्या चिंतपांत उदेता. आनी एक शिक्षक जावन ह्या चिंतपाचेर आरसो मात्र घालूं येता शिवाय कोणाचें चिंतप बदलूंक असाध्य. तुजे अभिप्राय? जायरात दिल्ल्यान इंटरव्यू करचे वेळार म्हाका विचारलें. कितें जाप दितलो? म्हाका काम जाय आसलें.
वय वय जरूर एक शिक्षक जावन हांवें हें चिंतप मात दिवेता जशें गोड्याक उदक दाखोवचें पूण उदक त्या गोड्यान मात पिवंक साध्य. अब्बा, म्हजी जाप आयकून तो आपल्या मनांत कितें आठव करी लागलो हांव नेना. तुका ह्या आदी शिकवून तें साहित्य शिकवून वा साहित्य विशयाच्या अनुभवा विशयी मोठव्यान सांगशी गी. हांवें येदोळ कोणाकी साहित्य शिकोवंक ना, पूण कांय थोडें बरयलां. थोड्या बरपांक इनामां लाभल्यांत. साहित्य शिकची समजोवची उमेद आसा. देखून शिकव येता म्हणलो भरोसो आसा. कित्याक म्हळ्यार साहित्य म्हजो हव्यास. हांगासर वेगवेगळ्या प्रायाचीं भुरगीं साहित्य शिकोवंक येतात. थोडीं दिसाक काम करचीं, सकाळीं वेग्गीं या सांजेर तडक करून क्लासीक येतात. देखून तसल्यांक तूं साहित्य शिकोवंक आसतलें तुका. म्हाका भितर भितर संतोश जालो. म्हाका काम जाय आसलें. तुका आमी 1000 रुपयांत सुरवात करता. थोडे म्हयने तुजें काम पळयतस उपरांत तुजो सांबाळ कितलो सोडय जाय म्हणलें उपरांत निगंट करया. कितें म्हणटाय? हांवें जायत म्हणलें. केन्ना तावन काम सुरू करीत? फाल्यांच तावन. मुंबयच्या पवळ्यांत विल्फीची आंगड आसली आनी लागसारस एक ल्हान कोठरी. त्या कोठरेंत ताची आंगड चलोवचो तशेंच हेर दोग तांबळांचेर रावताले. तांचे सवय म्हजी रावपाची विलारी विल्फीनंत करून दिली. सद्याक भाडें म्हूण कितेंच दिवंक नातलें. देखून मेळच्या 1000 रुपयांत म्हजो खर्च काडूंक आसलो. तशेंच आवयचीं कांगणां सोडूंक म्हयन्याक थोडो थोडो दुडू जमोवंक आसलो. विल्ले पार्लेंत इर्लांत एक कमर्शियल बांदपान साबार रितीच्यो क्लासी जाताल्यो. कोण भायल्या गांवच्यो भासो शिकयताले, कोण विविध रितीचें संगीत शिकयताले. हाकाच मायानगरी म्हणटात कोण ना. हांगासर विकचेय दाराळ आनी घेवचेय दाराळ. त्या मनशाच्या अवकाशेक सरी जावन, त्या मनशांच्या अवकातेक सरी जावन. बगलेन कॉलेज्यो आसात, इंग्लीश, हिंदी तशेंच मराठी माध्यमाच्यो. देखून साबारां ट्युशन दितालीं. पयलीं क्लास सकाळीं 7 वरां तावन 9 वरां पर्यंत आसताली. तर पयल्या क्लासींत फकत तेगां आसलीं. थोडेच दिसांनी आनी एकलें सरवलें. सिंथिया दाब्रे. म्हाका पयले क्लासींतच ह्या विद्रूप चेडवाचेर कांटो दिल्लो. कांय प्रायेन 25 वर्सांचें. सुकून कांटो जाल्ली बारीक कूड, काळें विद्रूप तोंड, गोमटेचेर एक धवें शीब, दोळ्यांचेर दाट ग्लासाचें चश्मा आनी विचित्र नडतें. तेच बिल्डिंगाचे बगलेन अँग्लो इंडियन एक साल आसा आनी त्या सालीचे बगलेर एक ग्रोटो आसलो. हांव सदांय त्या ग्रोट्या समोर वचून हात जोडून दोळे धांपून म्हज्या आवयचो उडास काडून तिचे पासो सदांय मागतालो. बगलेन आसच्या एक 7 माळयेच्या बिल्डिंगांत भोवशा तें रावतालें. सिंथिया. म्हाका तें समजूंक नाका आसलें. पयले क्लासींत एकामेकाची वळख करचे संदर्भार म्हाका कळ्ळें ना हांकां कशें उलो करचें म्हणून. देखून मॅडम म्हणून उलोवंक सुरू केली. सर, तुका कशें कळीत हांव टिचर म्हणून? कसलें अवास्तवीक आनी पिशें सवाल. जितलें विद्रूप गी तितलेंच कर्कस आवाज तिसो. म्हाका तिच्या सवालाचेर मातसो राग आयिल्लो तरी हांसोन जाप दिली. म्हाका रातच्या स्वप्नांत आंज बोडवो दिश्टीक पडलो आनी ताणें सांगलें की फाल्यां सिंथिया दाब्रे म्हणली टिचर साहित्य शिकोवच्या क्लासीक सरवतली म्हणून. सर्वां हांसलीं. तरी ह्या लजमांडी चेडवाक लज ना. म्हाका पळयतस परत सवाल करी लागलें. आनी कितें सगळें त्या बडव्यान सांगलें? म्हाका कित्याक हें उलोवणें मुखार व्हरूंक नाका आसलें. तें आजून म्हाकाच पळोवन आसलें. पूण ताची मोत खंयी आसली. साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार आनी एकेका प्रकाराचेर आमी समजोव येता, चर्चा करी येता. पूण हांव हांगासर कोणायकी साहित्य रचचें कशें हें शिकोवंक सकासो ना. तें सृजनात्मक चिंतपाच्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीचेर आसा. म्हाका कित्याक कांटाळो येतालो. त्या मापान हें विद्रूप चेडूं म्हजेर पळयतालें. देखून 2 वरांची क्लास संपतस सर्वां वेच्या आदीं एक सवाल विचारून गेलें. सर, तुमकां कितलीं भाव भयण्यो? हांवें जापच दिली ना. अशें सकाळीं 7 वरां तावन सांजेर 4 वरां म्हणसर म्हजी ड्युटी. हांव ड्युटी सोंपतस BST बसार पोवाय वेतालो. सकाळीं कांय हून चाय सवें सुको ब्रेड खावन येतालो.
दनपारां जेविनातलो देखून सांजेर गेल्लोंस परत एक ब्रेड खावन उदक पियेतलो. उपरांत कांय इल्ली तरकारी हाडून चिमणे तेलाच्या स्टोवांत पेज शिजोवन तरकारी आनी लोणच्या सवें जेवतालो. दीस संपले पर्यंत ही म्हजी सदांची संवय जाली, यांत्रिकच जाली. जशें बगलें जियेतलें आसा बारां परी. आपलीं सर्व कामां खुद्द करूंक शिकलो हांव तरवांसलो. ह्या मायानगरीची रेगरी तसलीच. सकाळीं उठून डब्बो घेवन पब्लीक काकुसाचे लयनीर उबो रावचें, उपरांत येवच्या 10 मिनटाच्या उदकाच्या नळा सकला बसून न्हांवचें, वेगवेगळ्यो न्हेसोन वसोन BST बसांच्या लयनीर रावचें. म्हाका दिसाक फकत 3 क्लास घेवंक आसल्यो. सकाळीं 7 ते 9, उपरांत 11 ते 1 पर्यंत आनी 1 ते 3 पर्यंत. हेच वेळार सांजेर 7 वरां ते 9 वरां पर्यंत क्लास आसा तर त्या क्लासींत येवंक म्हूण दोगांनी विचारण केलें देखून म्हाका विचारलें. जर तर हांव ती सांजेची क्लास घेवंक तयार आसा तर म्हळ्यार सकाळीं 7 वरां ते सांजेर 9 वरां पर्यंत काम. येदोळसो म्हजो सांबाळ 1000 आसलो 1500 केल्लो. आनी आतां जर सांजेर सयत क्लास घेवंक शकतलो तर परत 500 रुपया चड येता हांव म्हणलें आयकून म्हाका ही उमेद चडली आनी हांवूय खोशयेन ओप्पलो. जिवीत एक रंगमंच, मनीस एक कठपुतली, मोग एक रंग, संबंद एक गांज. सर, जायत्या बॉलिवूड फिल्मांनी हें आयकलां, कांय नवें सांग. म्हाका मोदेंच कातरून तें चाबुकेच्या मारा परी तोंडार सांगच्या ह्या विद्रुपी चेडवाचें धैर्य कितलें पळय. एका घडये म्हाकाच अजाप जालें, पूण म्हाका जें कितें बुकार आसा तेंच सांगूंक आसलें. आतां संवय जाल्या. हांवें कितेंय सांगलें तर सिंथियाचें उलटें उलोवप तयार आसलें. देखून कशें तरी एक पावटी हिका बूट शिकय जाय म्हणल्या चिंतनान तिकाच पाटीन सवाल केलें. सिंथिया, तूं सांग, मनीस जितलो विशाल जावंक आशेता, संद्रेमार सडटा, दर्याच्या गर्भांत रिगता, वाऱ्यार सयत उपता, तरी आपलेंपण आपलेंपली हाचेर मनशाचें चिंतप संकीर्ण कित्याक जाता? सर, मनशाच्या चिंतपाक आनी अत्रेगा मदें जायतो अंतर सोडून वता देखून. वॉट नॉनसेन्स. हांवें येदोळसो आयत्य केल्ली जाप ताका दिली. म्हाका जाप नाका आसली. सिंथिया कशें सकलां घालचें तें जाय आसलें. सर, अत्रेग काल्पनीक. हाका विज्ञानाचो आदार घेवं येता आनी सफळ कर येता, पूण आपली पेली म्हणली चिंतना आनी विचार मात्र. भौतीक संवसारांत हाका मोल ना. संवसार रंगमंच न्हय, एक बजार. हांगासर जें दिखता तेंच विकता. हांगा रंगांक मोल शिवाय आत्म्यांक न्हय. हांगा भायलें रुपूस सोबाय, भितरलो आत्मो न्हय. तिचें राजाव म्हाका समजोवंक सुनाका आसलें. कशें तरी तिका दुखोवन कशें तरी चूप करी जाय म्हणल्या इराद्यान हांवें उसारलें. तुका शर्माव दिवंक सांगूंक ना, ते तुजे विचार. हांवें फकत एक निर्दिश्ट विशयाचेर सवाल विचारले. तुवें जाप दिली आनी म्हाका ती सारकी म्हूण दिसूंक ना. सर, बरें, तर म्हाका तितून सांगा, खंयचें सारकें? समजोवंक शकतल्यांक समजावचें पिशेंपण, समजनातल्यांक समजावन फायदो ना. हांवें जाप दिली. सत सांगचें तर म्हाकाच हांवें विचारल्या सवालाची जाप कळीत नातली. आनी सारकी जाप दिल्ल्या तिची जबाब स्विकार करूंक म्हजे भितरलो इगो सोडिनातलो. आयले वार नवो संगीत शिक्षक जावन केरळांतल्यान आयिल्लो थॉमस लुकस भरती जालो. संगीत शिकच्या भुरग्यांचो संख्य व्हड आसलो, तेच प्रकारान थॉमसाचो सांबाळी म्हज्याक दडतो आसलो. मुंबईक तो नवो देखून म्हजें जेवण हांव दनपारांचें खंयसर जेवता म्हणून तो विचारतालो. मायनगरींत हर रितीचे मनीस जियेताले, आपआपले जिणे रितीन. आनी ह्या सर लोकांच्या सपनांक हकिगत करची शाती ह्या मायनगरीक आसली. तेच देखून म्हयन्याक 500 रुपया जोडचे जियेताले, तेच सुपरी म्हयन्याक हजारांनी जोडतले सयत जियेताले. 50 मिटर अंतरार आसच्या मेन रोडार जायत्यो हातगड्यो आसल्यो आनी साबार लोक थंय वचून वडापाव, समोसा, उसाल पाव, मिसाल पाव वा हेर खाणां खातालो. सवायंत तशेंच वेगळी खाण मेळटालें देखून तवळ तवळ हांवूय थंयच वचून वडापाव खातालो आनी पोटभर उदक पियेतालो. हाच्या केसडीत खावंक चिंतलें तर
गांवांत आडव आसच्या मांयच्या कांगणांची याद येतली. ती कांगणां सोडूंक हर एका म्हयन्यांत जमो करूंक पयशे उरनासले म्हणलें सत हांव जाणासलो. थोडे दीस तोमास सयत म्हजे सवें ह्या गाडयेर विकचे वडा पाव खातालो. पूण ताका हें खाण कित्याक रुसनातलें. कोण रुचीक खातात, हांव मात बुके खातालो. सकाळीं 7 वरांतोन सांजे 9 वरां म्हणसर हांवें रावंक आसलें. देखून हाच्याकी सर्ती खावंक म्हज्या बोल्सांक शाती नातली. दीस गेल्ले प्रिन्स कशेंगी तोमासाक सिंथियान वळख करून घेतली आनी सिंथियान तोमासाक लागशिल्ल्या एका घरचो पत्तो दिलो. थंयसर म्हयन्याक 100 रुपयांक बरें जेवण मेळटा म्हणून सिंथियान सांगलें जाय. हांवें लेख घालें. दिसाचें 1 वडा पाव आनी 1 चाय पियलो तर 2.5 रुपया दिसाचे, म्हळ्यार म्हयन्याक 70 आनी 5 रुपये. पूण हांगासर 100 रुपयांक जेवण मेळटा तर तें बरेंच. हांवें मतींत आठव गेलो. एका दनपारां तोमास आनी हांव सिंथियान दिलेल्या पत्त्याचेर गेले. थंयसर आसली एक ल्हान कोठरी, भितर भोवशा 2 कुडां आनी ही कांय 50 उतरली मुस्लीम बायल आमकां हांसोवन स्वागत दिलो आनी म्हणाली, तुमकां फूल जेवण वा दाल रायस. फूल जेवणांत 2 चपाती, 1 गोडशें, शीत, दाळ मेळटा. दाल रायसांत फकत दाल आनी रायस. आमी एकामेकाक चिंतून पडले. तोमासान आपणाक फूल जेवण जायत म्हणटना तिचें तोंड फुल्लें. तिणें मुखार सिलें, फूल जेवणाक 250 रुपये, दाल रायसाक 150 रुपये म्हयन्याचे. तोमासान आतांय जायत म्हळें, पूण हांव अजाप पावलो. पूण आमकां म्हयन्याक 100 रुपये म्हूण मात सांगलें. देखून हांगासर आयिल्लें हांवें सांगलें, आयच्या मारगायेंत 100रांत कितें जाता? आमी कांय चालू वर्गाचें तेल वा तरकारी वापरिना. हांवें जायत म्हळें. अशें आमच्या जेवणाची विलावरी जाली. तोमासाक पयली प्लेट आनी पयलें जेवण, म्हाका उपरांत प्लेट. आमी दोगांय जेवन सांगाता वेताले. एका दिसा चित्त म्हणल्यार मुंबय बंद. आमकां रजा नातली. देखून आमी हरशेंचे बरें सदांच्या वेळार जेवणाक गेले. तिचीं काम करचीं भुरगीं आज रजेर घरास आसलीं. भितरल्या कुडांत बसोन आसलीं. आमकांच पळयनासलीं. आज कित्याक गे आमकां दोगांयक एकाच वेळार जेवण आयलें. तोमासान आपली प्लेट घेवन एका कदेलार बसून जेवण सुरू केलें आनी हांवें म्हजी प्लेट घेवन एक घास शीत तोंडार घालता तर कितें पळयता. खालची दाळ जाय बेळशेल्ली. जितली भूक लागली गी तितलो सुनीर आसलो. पूण उलोवंक उपाय ना. कांय उलयलो तर ती परत पुरपुरत, तुवें दिवच्या 100 रुपयांक आनी कितें जाय हे भियांत हांव घोस्त जेवीन आसता रावलो. तोमासान जेवण संपयलें तरी हांवें जेवीन आसचें भितरले कुडांत बँकांत काम करनासच्या तिच्या धुवेन पळयलें आनी भायर येवन, सर तूं कित्याक जेविनाय, कांय हाडूं विचार केलो. म्हजें पोट कित्याक सारकें ना, भूकच लागना. देखून म्हाका इतलेंच पुरो म्हणून प्लेट तिच्या हातीन दिली. तिणें दोनूय प्लेट घेवन भितर वचून म्हज्या प्लेटीक हुंगून पळयतना तिका सत कळ्ळें. आमी दोगूय हात धुवन तोंड धुवन भायर वेतना भितरल्या कुडांत आपल्या आवयचेर धेंगणो घालच्या धुवेचीं उतरां म्हज्या कानार पडलीं. तुका कित्याक असो अंगलाप? तुका 7 दिनां तर शीदा सांग जेवण दिना म्हूण. अशें कित्याक 100 रुपयां खातीर अल्लासो शिराप मागून घेताय? तोमासाक बिलकुल अंदाज नातलो तरी म्हज्या काळजाक हीं उतरां स्पश्ट आयकतालीं. दुसरे दिसा हांवें हांगासर जेवणाक वेचें रावयलें. थोड्या दिसा उपरांत हांवें तोमासाक समजायलें हकिकत कितें म्हूण. तोय हांसलो. ही मायानगरीची हकिकत. एका दनपार हांव हरशेंचे परी हात गाडयेर विकच्या वडा पाव खावंक वेची आलोचना करतना एक पोतें घेवन आयिल्ल्या सिंथियाक पळोवन अजाप जालो. सिंथियान आपल्या खातीर भुती हाडिल्ली. विस्मीत पावलो. एका वाटेर अजाप आनी एका वाटेर भूक. सर बेजार करिनाका, कित्याक गी हांवें आज तुमकां जेवण दिवचें म्हूण भोगलें देखून हाडलें. दया करून आतां नाका म्हणून म्हाका निराश करिनाकात. हांवें कितें करचें कळीत नासतना जायत म्हणून तिच्या हातांतलें पोतें घेवन भितर वचून जेवया म्हूण बुती सोडयली. एका डब्यांत मांस आनी एका डब्यांत चपात्यो. मांसाच्या परमळांत म्हज्या तोंडांतून शिंपी घडली. देखून चपात्यो काडटा तर कितें पळयता. धाट चपात्यो, पिठाचो मुदो, सडताव करपल्यो भाकऱ्यो, कोण खायत असलें जेवण.
हांवें तें खाण व्हरून कसल्या डब्याक घालून कोणाकच कितेंच सांगिनासतना डब्बो पॅक करून पोत्यान दवरलो. दुसरे दिसा सकाळीं क्लासीक आयिल्ल्या सिंथियाक पळोवन म्हजे दोळे रागान तांबडे केले. तें कितेंच उलोवच्या स्थितीर नासलें. बरें साहित्य रचूंक एका साहित्यीक बरें वचप कितलें प्रमुख गी, बरें चिंतपूय तितलेंच गरज. मनीस ही तसोच बरें खाण खातेले मात बरी भलायकेवंत आसतात शिवाय करपल्ल्यो बुकटेल्ल्यो बकऱ्यो खावन न्हय. वाग कितलो बुकेल्यारय तण कांय ना हें पयलें समजोवचें गरजेचें. कित्याक म्हज्या ताळांत असो राग एकेका उतरांक सिंथियाक तोपताली म्हणलें तिच्या दोळ्यांनी देंवचीं दुकां साक्ष दितालीं. सिसरीचीं दुकां. हांवें मोतींतच आठव केलो. थोडे दीस सरतस म्हाका तोमासांतावन आयकूंक मेळ्ळें की सिंथियान दिल्ल्या पत्त्याचेर वचून बेळशिल्लें जेवण पळोवन हांव दनपारां सारकें जेविना देखून आपल्या खुद्दू हातांनी तिणें भाकऱ्यो करून हाडिल्ल्यो आनी भाकऱ्या सवें तिणें आपले हात सयत लासून घेतले म्हणून. म्हाका हें आयकून तिचेर एका रितीची बिरमो दिसली. पूण ताच्याक सडीत रितीन अजाप भोगलें. हें कोण सिंथिया? कित्याक अशें करता? नाका नाका म्हळ्यारय ताका एक साहित्यीक हव्यासी जावन एक फावटी समजोवया म्हणली चिंतना मोतीक आयली. ते दिसातावन कित्याक सिंथियाचेर इल्ली मोवाळाय दाखयली. कसलें विपर्यास. हांव तिका कविता शिकयतालों आनी ती म्हाका जिवीत शिकयताली. एका सकाळीं क्लास जातेस ती म्हज्या लागीं उलोवंक आसा म्हूण रावली. सर, येवच्या हप्त्यांतल्या शेनवारा आमच्या घरांत मोरयेची इमाज हाडटात, देखून घरांत मागणी आसा. देखून आमी तुमकां आपोवणें दिवंक आशेतांव. तोमास सराक सयत आमी आपोवणें दिलां. तुमी येशात तर तो येता खंय. म्हाका अजाप भोगलें. तुजो गांव खंय आसा? मनोरी आयलँड सर. मालाड ओर्लेम उतरून वेतना तुमकां एक ल्हान बोटीचेर उतरूंक आसा आनी मनोरी आयलँडाक आमचीं सर्वां सोयरीं सर. पूण दया करून तुमी जरूर येजय सर. सिंथियाक समजोवंक हाच्याक व्हरतो अवकाश दुसरो ना म्हणलें चिंतप मोतीक रिगलें. हांवें जायत पळया म्हळें. तोमास आनी हांव दोगांय मेळून सिंथियाच्या गांवाक वयची आलोचना करून नमियेरल्या दिसा तांच्या घरा पावले हांव. कांय 50 लोक येदोळसो हजर आसलो. शेजारचो लोक सयरी मेळोवन सांजेच्या 4 मोरयेची इमाज हाडली आनी सर लोकांनी मागणी तेर्स भेटयलो. उपरांत गड्डयाचें जेवण. तोमास आनी म्हाका सिंथियान आपल्या आवय बापायची वळख करून दिली. तें मालगडें चेडूं आनी ताचे फाटल्यान 2 चेडवां आनी निमाणो भाव. आनी सांजेर आमकां तें आपल्या पोदोनेच्या घरा आपूण व्हरता म्हणटालें. एक गजाल हांवें पारकेली जावन आसा. सिंथियाच्यो भयण्यो, भाव, आवय बापूय सर्वां इतलीं गोरीं धाटी मोटीं आसलीं. सिंथिया भोवशा पिडेंत आसता म्हणलो दुबाव मोतींत आयलो. सिंथियाच्या बापायचो एक हात नातलो. एका अवघडांत हें घडलें म्हणून सिंथियान असं सांगलें. सांजेर जेवण जातस सिंथिया आमकां ताच्या पोदोनेच्या घरा आपूण व्हरून गेलें. भोवशा तिचो पोदोर आमचे विशीं पयलेंच सर जाण आसलो. ताणें भोव मोगान आमकां स्वागत केलो. कांय प्रायन 50 उतरत जेन्ना सिंथिया आनी तोमास भायर उलोवन आसचे वेळार ताचो पोदोर म्हाका भितर आपोवन व्हरून गेलो. पुता, सिंथिया मोगाळ भुरगें. हांवें म्हजेंच भुरगें म्हणले वरी पोसलां. तुवें काम करचें लागसार असो म्हजें एक फ्लॅट आसा. तातूंत सिंथिया एकलेंच रावता आनी लागशिल्ल्या इस्कोलांत शिकयता. इंग्लीश शिकयता. म्हाका भोव संतोश भोगता तुमी आमचें आपोवणें स्विकार करून आज आयल्यात. ताच्यो दोगूय भयण्यो काजर जाल्यो पूण हें काजर जावंक आयकना. ताका पसंद असो चेडो येदोळ मेळोंक ना अशें म्हणटा. आमी दोती रुपार कितेंय दिवंक तयार आसांव. हांवें जीव आसतना तिचें काजर जायजे म्हणली मात्र म्हजी आशकता. तो उलोवनच वतालो. पूण म्हाका एकय समजनातलें. म्हज्या मतींत कसलेंय चिंतप सतायतालें. सिंथिया रूप आपल्या पोदोरे परी दिसतालें. तस्सो बारीक जीव, काळी कात इतलेंच न्हय, ताच्या गोमटेचेर सयत एक धवें शीब आनी तोय सिंथिया परीस दोळ्यांचेर दाट ग्लासाचे चश्मा घालतालो. म्हजी तकली गुंताली हें सर चिंतून. सांजेर काळोख जावन येतालो. आमकां पाटी येवंक आसलें देखून तोमास आनी हांव पाटी येवच्या वाटेर तोमासान म्हाका सांगलें त्या पोदोनेच्या घरा सिंथियाची आवय काम करनासली आनी तिचें काजर सिंथियाच्या बापाय सवें करूंक सिंथियाचो पोदोर न्हय कारण म्हणून. म्हाका कित्याक हे सर गांस मेळोवन घडसून येता आसतना वेगवेगळे अर्थ दिवंक लागले. आतां 12 वर्सां पाशार जाल्यांत. बुकाचें उक्तावण कार्य बरे रितीन संपोवन कांय हप्ते उतरल्यात. एका दिसा सकाळींच कोणेंय फुलांचो बुक्को आनी सवें एक कागद धरला.
येदोड कोणेंय हें पुरी करूंक नातलें देखून हांवूय चिंतूंक शकलो ना ही कसली गोश्टी. फुलांचो बुक्को बैला सालान दवरून तें कागद घेवन भितर गेलो. तातूंत इतलेंच बरोवन आसलें, शाबासकी पाटो या उपकार बावणू कळना. तुवें इतल्या वर्सां उपरांत तरी उडास काडिल्ली गजल म्हाका विस्मीत करता, पूण नेणा कोणा खातीर. जी सली जिका तुज्या बंद काणयेंत प्रमुख पात्रार तुवें पिंतरायलां तिची मोगाची काणी अधुरी कित्याक सोडल्याय? कांय दुसरो भाग काडच्या तयारेंत पुणी नाय मू? बरें, तुका थोड्यो संगत्यो कळयता. तुवें तुज्या काणयेंत पिंतरयल्या सलीची काणी म्हज्या व्हड भयणीच्या काणयेक ताळ पडटा, जी सदां आपणाक इन्फिरियर म्हूण समजताली, गरजे भायर आपणाक आपल्या भयण्या समोर कुरुपी म्हणून समजताली. पूण आमी सर्वांनी तिचो इतलो मोग केला, पूण जिणेंत तिणें भोवशा मोग केलो एका परके शिक्षकाचो, जो कांय 20-25 वर्सां आदीं तिका साहित्य शिकयतालो. हांव जाणा, हातूंत त्या शिक्षकाचो कांय गुन्यांव ना, कित्याक म्हळ्यार तो दोळे आसुनूय कुड्डो जावन नासलो. इतलो तेंप ताणें समजावचे प्रयत्न केले, पूण केदींच समजूंचें न्ही. तें केल्लें तर ताच्या जिणेंत येदोळ कोणेंच करिनातलो मोग करचें एकलें ताच्याच संवसारांत तो जियेतालें म्हणून. तेंच भयण म्हजें हाचे पासत दीस रात गुपीत दुकां गळयतालें. ताच्या हर एका गरजां पासत खंत करतालें. एका दिसा तो आमगेर आयिल्लो, सर्वांक मेळिल्लो. आमकां सर्वांक तो पसंत जालो. कांय त्या आदुरी मोगाच्या काणयेक परिपूर्ण करतलो म्हणलो भरवोसो आमकां सर्वांक आशिल्लो. हेच भरवशान आमी आमच्या भयणीक आपल्या काळजाचे उमाळ व्यक्त करूंक प्रेरीत केलें आनी तिणें तें एका ल्हान कागदांत बरोवन ताका दिलें. तातूंत इतलेंच बरोवन आसलें, जिणेंत केदींच मोगार पडोंक ना. आतां तुजे शिवाय म्हाका संवसार दुसरो ना. तुंच म्हजो उस्वास, तुंच म्हजें जिवीत. एक अवकाश दी. तुज्या जिणे पयण्याच्या वाटेर केदींच बावानांतल्या फुलांनी सजयता. आनी त्या येमकुळ्यान दिल्ली जबाब, तूं म्हजें जिवीत तर हांव मरण स्विकार करतां. तुजेर एका मनशापणाच्या चिंतपान उलयतां तरी म्हाका तूं खंयच्याय नदरेन मनीस म्हूण बगना. सत सांगचें तर तुजे विशीं चिंतनाच म्हाका जिविताचेर कांटाळो येता. बरें हें आसतें, तूं म्हाका हें कागद बरोवच्या बदलाक कांय वीख घेतय. संवसारांत कितलें विपर्यास करता न्ही. तें भितर इतलें सोबीत आनी हो भितर इतलो कुरुपी. पूण संवसारांत देखची रीत वेगळी न्ही. हाणें तेंच केलें जें ताणें फरमायलें. आपल्या जिणयेन समजोवन सकान आसचें भोवशा आपलें मर्ण समजायता म्हणल्यार पिशान वीख घेवन आपलें जिवीत तिणें संपयलें. आनी कित्याक की म्हाका भोगलें हें तुका बरोवंकूच जाय. न्हय हें वाचून म्हजी भयण जिवंत जातली म्हणून. बगार, तूं एक फावटी तरी तुजें बंद अशें गिन्यान उगड म्हणून. तुका तशेंच तुज्या बुकाक बरें मागता. वाचून आतां हांवें म्हज्या कुडाचें दारय बंद केलें. देव बरें करूं.